परत असलं देवचार बीन म्हणटा तो आसता राखणदार. आसता तो तेजो बरो ह्यो आसता माना. हय हय पूण तेजो का हे कशें दिसत तशें ना तकली अशी सारके दिसतात पळय फटकुरी खाना हात दांडो अशें सारकें भोंवता. तसो हो आमचो आजोबा कसो चिमझोडो. चिमझोडो म्हणजे गंगाळ बाबा आणि आजोबा हे एक. आज तो पुरुष खंय रोवलो येवन आजोबा लांता सबंद पालये गांवांत तो जाता. आमचो आयज तो जात्रे लोक ते पांया पडांक वयतात. तशें आमचे पेडण्या म्हालांत 360 मालक 360 मालक येडयेची मावली हात तो चाळो गायडी पंचायती कोकणची काही घाटाची मळी गंगाळ बाबाचो बाबलो भगत आणि 24 गांवाचो आमचो जाणटो पेडण्याचो मुळेर ह्या पेडण्या म्हालांत. आनी तो 360 मालक. ह्या 360 काय तरी आमची स्थापना जाली तरी ताका होळी ही जावपाच जायी. पण आधी आम्ही बगलं नाही असत भुता बिता काढी तो देव म्हणजे अशी भायली झपाटलेली कोण माणसा थंय येत बघ की तो स्वतः भार हलवान तो काळी आणि तो सिग्नल म्हणजे तो भूत गेला त्याच्या वयला अशी भावना. त्याच्याप्रमाणे झाडां सुद्धा मोळान पडलं नाही. तू जातोय त्याच्या वयला तुझ्या समजा भूत असा तर तुझं काढूच्या वेळा तो तांदूळ मारून किंवा काय आपल्या तेजान त्याका घालय त्यावेळेस खुणा सांगा तो तू गेलेल्याची खुणा सांग झाडाची फांदी मोडा किंवा आणि काय आमची कूड बरी जाय. आम्ही त्या पळय अशें काय तरी काडूंक ह्या जावन त्या भास करायच्यो ह्या जाय ते आमी बगले. उजोड्यो अश्यो ह्यो चुट्टाच्यो उजोड्यो कश्यो आसतात तश्यो भाग अशी वयसून फुडें गेली का भाग जाली थंयसून अशी फुडें गेली का भाग जाली का पुन्हा फुडें जावन पालावली का पुन्हा फुडें जाली. आमच्या गावात तुका तो प्रकार चालू आसा न्हू. आयज तेंचो दांडो आदी दांडो आमकां आयकांक ये घरा पासून वाटेन वयताना अशें ते फेरयेक भायर जर सरले तर तेंची ती काय ठरलेली वाट आसता भोंवपाची ते वाटेक जाताना असो खास करून दांडो मारा. तो आवाज सुद्दां जर समज रात्रीचे कोणी कुटुंबातली माणसं जागी जर असली तर तांकां तो आवाज आयकांक येत म्हणजे खबर होती बाबा हे वाटेक देव फेरयेक जाता म्हणून. असे काही असे अनुभव आसा. त्या गोष्ट बघली की मी सांगते आता. आम्ही निरूपणासून येतो. निरूपणासून म्हणजे वाचन असून नाही टाईम नाही चालता चालता मी जरा पाटकडे रोवला आणि बाकीची मडी पुढे जाता आणि चक 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 कसा जाता आणि ही सोपाना ह्या वाटेक सोपाना ह्या वाटेक आणि ती दिवली अशी 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 दिवली कशी आता वरती दिवली कशी वरती आता मोठ्यान फास्ट चालांक लागली. फास्ट चलता 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 थांबा म्हटला. जाऊ नको पुढे कोणाच पुढे जाऊ नको म्हटलं आणि लक्षात तिकडे दिया ही देणगी मिळायची ना परत. ही जी देणगी आसा ती कशी असो पण मेळाची ना. सगळी थांबा आमच्या घरकान सुद्दां आसली तर काय दाखव काय ता खोटा मानू नको मला सांगला. हे खोटा मानू नको. खोटा जर करतल्यार तर म्हाका ती गोश्ट पडल्याची ना. ती ज्योत म्हणला ज्योत कशी चलता 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 एकत्र जाली थंय सपना कडेन. असे खूप अनुभव गावले खूप अनुभव. त्या खरा धडा काय खोटा धडा हे काय सांगणंय नाही. सत्य परिस्थिती सत्य मी बघलेली असते. परत देवळाकडे ह्या देवळाकडे आमच्या चक 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 माझ्या लक्षात ना घाली की ते मी आपला ते बघतो ते उजळ दिसाना
पण थंयसर जी जोत दिसता भागाची जोत जरा मोठी हा, ही जोत जरा मोठी देवळाकडे हा देवळाकडे. त्यावेळेस त्याच झाला ही बाहेर असं तर बाहेर घरात पळाला मी हा तेव्हा घरात पळाला तो वाट्यात गावातो नाही असं आहे म्हणतात, पण तो सत्यासाठी जट्टा. आमची अध्यात्माला पुढे असतं, पण ती जोत म्हाका मोठी दिसली, एदी मोठी झाप 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 झाप. पुढे काय बघूंक नाही. हो आम्ही गेल्लो न्हू वाचना तेव्हा थंय ना तेंच्या कडची ह्या दिसलें आमकां ज्योत दिसली, ज्योत दिसली आनी ती वरती गेली खंय सोपाना कडेन. सोपाना कडेन जाता तशी थंय 5 दीस जाली. 5 योग थंय गेलो, योग असो येयलो, योग आणखी खंय ठिकाणी अशे गेले 5. आनी मग आमी येयलो सकयल वाचनाक जावचो. आनी एक आमची येयली जाणटी आनी तिणी काय केलें दार उगडलें, तिका ज्योत दिसली, जांबळ आसली न्ही, ती जांबळीसून वरची पेटली आनी ती ज्योत थंय गेली येताळा कडेन. लांबातलें आसा पण तें कळोंक येना. आनी हय ना, हय बिरामन ना, हयसून जातात. हय दाणो वाजता तो आयकांक येता. म्हणजे त्या बाजू ह्या बाजू वरती उजवडी रातची दिसता. देवा आसत आमची मर्याद ना, आमच्या भोमात ना, भोमात सुद्दां अजून हें आसा, टायम लागता. थोड्या बायलांनी हॉटेल दिसता होच बी रातचे खंय भोंवतात, तांकां खबर ना कोण भोंवतात ते आपटे फेरयेक भोंवतात. जर त्याची काहीतरी सेवेकडे जर चलबिचल जायत तर त्यांचा तो सारखो त्रास करता. म्हणजे मग तो प्रसादी मार्गान कौल घेऊन देव काय गाव देवता जो काय प्रसादी मार्ग दीत त्या मार्गाप्रमाणे तांकां मागीर तो व्यवहार करचो पडटा. मागीर ताका कृपा संपादन जाता. रातचे ते कशें आहा मेळ्ळे जाल्यार तेचो त्रास जाता. रातचे लोकय विशेश किर्णन ना, तोच तेंचो टायम. वाट जर आडायली जाल्यार त्या माणसांक त्रास जाता. आजची वाट कोण आडावचो ना. वडा कडेन सुद्दां अजून तसा काम भारी आसा. त्या फॉरेनरांक मारलो, तो तेज्या वांगडा झुजलो, ताका सबंद तेणी उरबडलो. तशें देव हे आसत आमच्यान तेव्हा ह्या करूंक जायना. देव नश्ट ना, नश्ट जातू हे बोलतो न्हू, ते नश्ट आमी जातू. देव नश्ट केव्हा जायना ना. भायले दिल्लीकार जावं कोणीय जावं जागा घेतात, पण मालक असतात ते हो माझो कुडको सबन दितात, ते विकतात. पण तेतूर खंय तरी देवाचा स्थान असता. ताका स्थान कळना, गुपी स्थानां सुद्दां आसतात. जाणीव आहा ताका खबर आहा, जाणीव आसात तर ती तो स्थान थंयच रावता. मागीर ती जागा दिल्ल्या माणूस काय करता, सगळं आता लेवल करता आनी बिल्डिंगी बांदता. बिल्डिंगी बांदल्या नंतर लोकांक तो मागीर प्लॉट विकता. विकल्या उपरांत त्या लोकांक त्या प्लॉटाक त्रास जाता. त्रास जावपाक कारण काय, तर त्याचा मूळ काहीतरी स्थान थंयसर आसता. ती देवता थंयसरी ह्या केल्ली आसता, म्हणून ती देवता मागीर त्या रावणाऱ्या माणसांक त्रास करता. म्हणजे तुका स्वताक मातसो पयसो जालो किंवा तुज्या पावर इली काय मागीर आपली दादागिरी करून आपल्या ताब्यात घेवपाचो प्रयत्न कर, पण तांकां यशाक येना ना, तर त्रास जाता. आमच्या दारातसून वाड आमच्या दारातसून तिने रजरगल्या खाळ्यांतसून सारको साधारण सुद्धा मी आम्ही बाहेर तसो झलक सुद्धा बघले आम्ही बाहेर निघो आधी आदला घर असता, पण आम्ही हटकेनो जाय झलक कशी बघल्या त्याच रूपात तुका दिसप ना. सांगले तेका का दुसरे सा रे तू राती हे वाटेत गेल्ले तो म्हणटा मी ना रे जाव का आम्ही ताणला तो अळशी करी सारख्या ना. ही आता वाट
हे वाटेन सुद्धा येतं. ही वाट आसा ना, ही तळ्यांतलो हे वाटेन येता. आमच्या आंब्या पानयांतलो ते वाटेन येता. अशे भोंवता जर ते तुका आनी तसो खंयची जर जाल्यार आजोबा सुद्दां येता. आमच्या भोमात आजोबा सुद्दां येता. फिरता रातचो 12 आजोबा शेण्या वयलो अशे ते तेंचे ते फिरतात रे आपली. आमची देवाची वाट कित्याक अशें आमकां गेट घालपाक अलावड ना. कित्याक गेट घालता खूब जाणांक त्रास जाता. म्हणून हुसर सुद्दां आतां पोरसो बी लायतात, मिरसांगे लायतात जाल्यार केव्हाच हुसर खंय आडो बी केव्हाच बसयना, डायरेक्ट ओपनच आसता. ह्या दिसांनी पावसा दिसांनी सुद्दां शेत करता. पण ह्या शेताची ही वाट सारकी लागलेली आहा. आमचे वयर झळ आहा थंय, ती भिरावना कळा तशी आमची देवाची वाट लागलेली आहा. ते डायरेक्ट देव आमचो थंय वयता भेटीक. अशें वयत दुरी घालता पण गेट घालूं ना. गेट कशें आहा, गेट कोणीच घालूंक ना देवळा वचून येतना. मुद्दाम वचून तशी वयन बघशा जाल्यार स्ट्रेट वाट ही ओपन आनी दवरपाकच जाय ओपन. आमी जर ओपन दवरूंक ना जाल्यार त्रास जाता. किंवा दिसता आता आदल्या आनी दिसात तेव्हा आणखी साधन ना. लोक हाडून सुद्धा पायत शिमेच्या शिमधडक काय सांगो. तेव्हा रात जरी चलत आहा एकटो का तो माणूस कसो तयार जाय, माणूस कसो येता तसो. आधी काय म्हणत ते पाहता वांगडा का तो बरो फुडें चलता. अरे तू खा तो आमचे कडेन चल मी येतो ताका सांगता. तो शिमेकडे पावलो का तो काय सांगता ताका ना तू चल हा मी येतो. तो गेलो फुडल्या शिमेकडे फुडें चलता दुसरो ह्याच्या वांगडा चल. अशें म्हणान शिमधड्यांक सुद्दां देवाक जे मानय. आतां काडलेल्यो गाडयो त्या वेळार एकटो सुद्दां चलत दी ताका पाव म्हण का थंय कातलेचो उगडास करी. ते शिमेर पावलो का कोण इडी दवरी आनी काय दवरी. अनुभव अशे लोकांक म्हाका राती असा जाला म्हणून सांगतो. शिमेचे जे बालक आहो शिमधडे ते रक्षण करतात. त्या कारण त्या वखदार लायटी नसली. आता लायटी झाल्यो त्या मनान मातशें मात ना असा. अजून भोवतात म्हणजे अजून फिरतात म्हणजे. हय 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 अजून भोंवता. तेंचे वाटो आहा न्हू ते अजून ते आपलं हें करतात. हय खंयच्याच हेका तुका माणसाक गांवांत प्रत्येक हेका आसा. हिंदू क्रिश्चन सुद्दां लोक बसतात ते सुद्दां आपले भाशेंत देवाक सांगतात. म्हणजे आपल्या धर्मा प्रमाणे मानिनात अशें कोण सांग येवचो ना. ते देवाक काय थेवूं कोण साकाराय थेयता किंवा मेणबत्ती पेटयता पण तेचो उगडास करतात ते. म्हणजे ते एक आठवण